सगळी महिना Liburhina makaramantra masiketralande. Oh, thank you, Jesus. Liburhina katrama sehetrama sikitralande. Oh, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक यू जीसस. या वेळापासून ह्यो वेळ तुवें आमकां फाव केलाय. ह्या वेळार तुवें आमकां एकठांय केलाय तुका वाखाणूंक, तुका दिनवासूक, तुजी स्तुती करूंक, तुजी स्तुती करूंक. ओब्राहांती रमा शखात्रलांदे, अबारहांता रमा सिकेत्रलांदे. ओ ग्लोरिया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, पहिली तेसलोनिकारांची चीट अध्याय 4 आणि 12वी ओळ आमकां सांगता, तुमचे मध्ये वावुरतात आणि सोमयाच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलोवन तुमकां बरी बुद्ध दितात तांची बिडा धरात आणि तांच्या वावराक लागून जबर खेरीत आपुरबाय तांकां दाखयात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतराक भाग्येन पावलून बरयल्यान तेसलोनिकारांच्या कलिसियाक चर्चीक. आणि तो म्हणटा कितें, तुमचे मध्ये जी कोण वावरतात आणि सोमयांच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलोवन तुमकां बरी बुद्ध दितात तांची बिडा धरात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्ताक एक सेवक खूब म्हत्वाचो आसा आणि तो सेवक देवाच्या नांवान उलयता. देवाचे उतर तो आत्म्याच्या बळान उलयता. देखून भाग्येन पावलो म्हणटा की त्या सेवकांक तुमी तांची बिडा धरात आणि तांच्या वावराक लागून तुमी तांची आपुरबाय करात, तांकां मोग दियात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, खंयचोय सेवक ह्यो देवान निवडलेलो आसा आणि देवाचो आत्म ताचे वरवीं उलयता. देखून आमी कोणूय आसूं न्ही देवाचो सेवक, ताका आमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आनी हेंच आमकां जेजू क्रिस्त शिकयता, ताका आमी मान दिवंक जाय, कित्याक तो एक देवाचो सेवक आनी तो देवाच्या नांवान उलयता. आनी सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार एका देवाच्या सेवकाची उतरां आमी आयकता, ती उतरां पवित्र शास्त्रा प्रमाणे आसात की ना हें चॅक करणे खूब गरजेचें आसता. जायते फावटी अशें आसा मोगाच्या भाव भयणांनी, खोटे संदेशकार येतात आनी खोटो संदेश दिवन जायत्या लोकांक दुस्पटायतात आनी आपले वाटेन व्हरतात. देखून ज्या वेळार खंयच्याय मागण्यांक, खंयच्याय प्रेयराक ज्या वेळार तुमी देवाचें उतर आयकतात, त्या वेळार ते हर एक उतर तुमी पवित्र पुस्तकांतसून चॅक करात. आनी तो देवाचो सेवक देवाची उतरां देवाच्या पवित्र पुस्तकांतसून उलयता ओ ताची खाशा उतरां हें चॅक करात. आनी हें खूब म्हत्वाचें. तरी पासून मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता हर एका देवाच्या सेवकाक आमी मान दिवंक जाय. आमी मान दिवंक जाय मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक ते देवान निवडलेले सेवक आसात. ते देवान निवडलेले सेवक आसात. परतून हांव तेच वाचता, तुमचे मध्ये वावुरतात आणि सोमयाच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलोवन तुमकां बरी बुद्ध दितात तांची बिडा धरात आणि तांच्या वावराक लागून जबर खेरीत आपुरबाय तांकां दाखयात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, थोडे सेवक अशे आसात जे इतल्या कश्टान आनी इतल्या त्रासांसून देवाचो वावर करतात. इतल्या प्रॉब्लमांस पासून ते देवाक चिकटोन आसात आनी ते देवाचो वावर करतात. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, खंयच्याय देवाच्या सेवकाक मान दियात, कित्याक तो देवान विचून काडलेलो आसा. देवान विचून काडलो. आमी कोणाची न्यायनीत करूं नजो मोगाच्या भाव, कित्याक आमचे वयर कोण तरी एक आसा तोय नीत करणारो आसा. देखून सेवकांची बिडा धरात आनी तांकां उलयतना बऱ्या उतरांनी उलयात, बऱ्या उतरांनी पास जातात. आनी हेंच ते देवान आमकां दिलेलें काम आसा. एकामेकाक मोग दियात, एकामेकाचो मान करात.
तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां जहां। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां।
जाऊं कहाँ, पाऊ तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊ तुझे जाऊं जहाँ। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तेच्या शिवायत आमी वयतले खंय, तेच्या शिवायत आमी आसतले खंय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ते देवाक ह्या वेळार आर्गां दिवया, दिनवास दिवया, स्तुती दिवया, कित्याक आयचे दिसा देवान आमकां ह्या संवसारांत दवरला. आमेन. हें सगळ्यान व्हडलें जावन आसा. आयच्या दिसा ह्या संवसारान आमी आसा. आमेन. सो आयचें देवाचें उतर घेवया आनी खेरीच भाशेन आयचें उतर ज्या वेळार आमी घेतले त्या वेळार खेरीच भाशेन देव आमकां कृपा दितलो तें उतर सजमो. प्रेज द लॉर्ड. पळोवया देवाच्या उतरान वचून. मॅथ्यू चॅप्टर 6 माथेवाचो 6 अवेसर आनी 9वी लायन, 9वी 10वी लायन आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9, 10, 11, 12. आमेन. आनी पळया थंय देवाचें उतर कितें म्हणटा. तुमी हे परी मागणें करात. आमेन. सो जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक सांगता तुमी ह्या भाशेन, ह्या टायपान, ह्या अशें मांडावळीन तुमी मागणें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त ही मागणें करूंक थोडी उतरां दिता. आमेन. आनी ती अशा भाशेन ती उतरां म्हणटा आमच्या बापा आनी सर्गीच्या. आमेन. पयली वळ कितें म्हणटा आमच्या बापा तूं सर्गीच्या. आमेन. सो हय जेजू क्रिस्त आपल्या बापायक वयलो मान दिता, सर्गी राज्याचो मान दिता. आमेन. तो कितें म्हणटा आमच्या बापा तूं सर्गार आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या बापा तूं खंय आसाय, सर्गार आसाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा आयचें देवाचें उतर. आमच्या बापा तूं सर्गीर आसाय. आमेन. फुडें पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. प्रेज द लॉर्ड. तुजें नांव पवित्र जावं. आमेन. कितें म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं. पयलीं कितें म्हणटा आमच्या बापा तूं खंय आसाय, सर्गार आसाय. ह्यो जेजू क्रिस्त खाशा आपल्या बापायक उलो मारता आनी आपलो बापूय म्हणटा सर्गा राज्यार आसा आनी हय दुसरी स्टेप तो म्हणटा तुजें नांव पवित्र आसा. पळयात सजमून घेयात आमचो बापूय सर्गार आसा आनी ताचें नांव पवित्र आसा. आमेन. तिसरी लायन पळयात कितें म्हणटा तुजें राज आमकां येवं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळयात ही तिसरी स्टेप आसा. ही तिसरी स्टेप जशें देव बापाचें जिवीत आसा तशें जिवीत आमचे भितर येवं म्हूण जेजू क्रिस्त मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात सजमून घेयात संवसारांतलें जिवीत आनी सर्गी राज्या मदलें जिवीत हेतून फरक जावन आसा. आमेन. सजमून घे. सर्गा राज्या वयलें जिवीत आनी संवसारांतलें जिवीत हेतून फरक जावन आसा. आनी सर्गा राज्यांतलें जिवीत आनी संवसारांतलें जिवीत हेतून पयलो फरक जावन आसा तो म्हटल्यार पवित्रताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें फरक आसा तो म्हटल्यार पवित्रताय. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा सर्गीच्या राज्यांत पवित्रताय आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी संवसारान ही अपवित्रताय आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घे सर्गीच्या राज्यान पवित्रताय आसा आनी संवसारान ही अपवित्रताय आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां
देवाचें उतर कितें सजमयता, देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता, तेकाच लागून जेजू क्रिस्त ही डिक्लेअर करता. तिसऱ्या लायनीन मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 10 कितें डिक्लेअर करता, तुजें राज आमकां यो. म्हटल्यार जे संवसारान जे राज ना, जे संवसारान अपवित्रताचे राज आसा, ते राज आमकां यो. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घेयात बाबा, देवाचें उतर कितें सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता कितें तर सर्गीचें राज जें संवसारान ना आसा तें आमच्या मदेकात यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरी पळयात कितें म्हणटा, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जा. प्रेज द लॉर्ड. तिसरी कितें म्हणटा, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जा. पळयात सगळ्यान म्हत्वाच्यो आसात ही उतरां, सगळ्यान म्हत्वाचें. इन द नेम ऑफ जीसस एवरी डेमोनिक स्पिरिट आय बाइंड यू एंड कास्ट यू एंड सेंड यू टू फीट ऑफ जीसस. हालेलुया. सगळ्यान म्हत्वाची उतरां. पळया, स्टेप बाय स्टेप ही उतरां शिकयत वयतात आमच्या जिवितान. स्टेप बाय स्टेप ही उतरां शिकयत वयतात. स्टेप बाय स्टेप ही उतरां आमकां कितें ना कितें तरी मेळत वयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाचें उतर कितें म्हणटा, पयलें सांगता कितें तर आमच्या बापा सुर्गीच्या. दुसरें कितें म्हणटा, तुजें नांव पवित्र जावं. तिसरें म्हणटा, तुजें राज आमकां येवं. आनी चवथें म्हणटा, तुजी खोशी कितें म्हणटा, तुजी खोशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जा. आमेन. तशीच संवसारान जा. आमेन. तशीच. आनी न्हू पळयात, बायबल सांगता सर्गीच्या राज्यान, स्वर्गा राज्यान सगळे एंजल्स देवाच्या उतराक मान दितात. पळयात, थोडी जाणां म्हणटात, कित्याक ब्रदर थंय सर्ग आसा आनी खंय आमी रावता थंय सर्ग ना आसा. पळयात, फरक इतलो आसा, सर्गार देवाची हर एक आज्ञा मानली वयता. सर्गार देवाची हर एक उतरां आयकली वयता. जर सर्गा राज्यार कोण जर देवाची उतरां आयकना ना, तेका सर्गीच्या राज्यानसून भायर केलो वयता. आमेन. ह्यो एक नियम जावन आसा सर्गीच्या राज्याचो. आमेन. तसोच संवसाराच्या राज्यान हीच पवित्रता येवंक म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता. हीच पवित्रता येवंक म्हणून सांगता. पळया, सजमून घेया, सर्गीचें राज हें खूब म्हत्वाचें आसा. बायबल सांगता, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तुजें राज आमकां येवं. तुजें राज म्हटल्यार कितें, जें बापाचें पवित्रपणाचें राज आसा तें ह्या संवसारान येवंक. कित्याक संवसार ह्या नश्ट्याच्या हातीन आसा. बायबल क्लियर म्हणटा, जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू आनी तुमी ह्या संवसाराचे ना आसात. आमेन. आसोच्यात पासून ना. कित्याक असो म्हणटा, कित्याक आमी ह्या संवसाराची न्हू, कित्याक आमी सर्गीच्या राज्याची आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बाबा, खूब म्हत्वाचें आसा. ज्या वेळार आमी हें शिकता आमच्या जिवितान, सर्गीचें राज म्हटल्यार कितें आनी संवसाराचें राज म्हटल्यार कितें. संवसाराच्या राज्यान तुमकां सगळी भुलवणी आसतली. संवसाराच्या राज्यान तुमकां सगळें ऐश आराम आसतलो. संवसाराच्या राज्यान सगळी तुमकां पावर आसतली. पूण जंय पवित्रताय ना, थंय देवाची वस्ती ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल पवित्रतायेक खूब मान दिता आनी बायबल सांगता, एक केस पासून थंय मेळना आसा सर्गीच्या राज्यान. आमेन. एक मातयेच्या कणा भाशेन इतलोय थंय जागो ना आसा सर्गीच्या राज्यान मेळेपणान. आमेन. देखून थंय पवित्र राज म्हणटात. देखून थंय सर्गीचे राज म्हणटात. पळयात, जिवितान असल्या राज्या विशीं सगळे जाण जाणान, असल्या राज्या विशीं सगळे जाणांका खबर आसा. पूण थोडीच जाणां आसात जी ती राज्य मेळोवचो प्रयत्न करतात.
ती राज्य मेळोवचो प्रयत्न करता. पळया जिवितान सदांच म्हत्वाचें आसा सर्गीचें रात. पळया ह्या संवसारान पयलीं आमकां कोणेंच सांगोंक नासलें सर्गीच्या राज्या विशीं. एकलोच जो आसा जेजू क्रिस्त तेणीच आमकां सांगला सर्गीच्या राज्या विशीं. तो सर्गीच्या राज्याचो एक नमुनो जावन आसलो. तो सर्गीच्या राज्यान उपस्थितीत आसलो देखून तेणी म्हटलां अशा भाशेन आसा सर्गीचें राज. आमेन. पळया जंय जंय तुमी ज्या ज्या वेळार देवाचे रास तुमी वाचतल्या, देवाची उतरां तुमी वाचतल्या, थंय जेजू क्रिस्तान सर्गीच्या राज्याची खबर करीत केल्या. कित्याक तो ह्या संवसारांतलो नसलो, तो सर्गा वरसून येयलेलो देखून बापाची खबर तो करता. आमेन. थोडी जाणां म्हणटात ब्रदर्स कोणाक जाणट्यांक विचारलें जाल्यार ते म्हणटात सर कोणें पयला, सर कोणें पयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणांक आमी विचारता न्हू आमचें जिवीत जर सारकें ना तर आमी सर्गार वचचें ना. थोडीं जाणां म्हणटा आमी सर कोणें पयला ब्रदर, सर कोणें पयला. हयसून खरी सुरवात जाता. सर कोणेंच पळोवना पूण जेणे पयला तेणी आमकां सांगला सर कसो आसा तो. आमेन. तेणी सांगला सर कसो आसा तो. आमी तेचेर विश्वास ठेवूंक जावो जेणी आमकां सांगला आनी तो सांगणारो जेजू क्रिस्त आमचो देव जावन आसा. आमेन. जर तो सांगता सर्गीचें राज आसा जाल्यार सर्गीचें राज आसा. आमेन. जर तो सांगता जाल्यार एमखोण आसा जाल्यार एमखोण आसा. तो सांगता जाल्यार सगळीं वायटांकां एमखोणान उडयले वयतले तर एमखोणान उडयले वयतले. तो म्हणटा सगळ्या बऱ्या कामांक सर्गीच्या राज्यान मान मेळतलो जाल्यार सर्गीच्या राज्यान मान मेळतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल हेंच सांगता जेजू ख्रिस्त एकलोच आसलो जो सर्गीच्या राज्या वरसून आयलेलो. पळयात तुमकां जर आनीक प्रूफ जावो जाल्यार हांव तुमकां दाखयता. जुवांवाचो जर 3रो अवेसर जर तुमी काडल्यात, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 क्लियर म्हणटा सर्गार्थान देंवलेल्या आनी सर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच सर्गार चडोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणूच सर्गार चडोंक ना. एकल्या जेजू क्रिस्ता बगर कोणूच सर्गार वचोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हें देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. सो सर्गार फकत एकलोच जावन आसा तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. आनी तेणी सर्गार राज्यांतली खबर करीत केली. प्रेज द लॉर्ड. तेका खबर नासलें तेणी आमकां आमच्या जिवितान संपूर्ण कराय बापाची दिली. आमेन. पण तेच्या जिवितान तेणी फकत ह्या संवसारान एकूच आमकां दिला तें म्हटल्यार सर्गीचें राज. आमेन. सर्गीचें राज. कित्याक तेणी सर्गीच्या राज्याची खबर सांगली कित्याक सर्गीच्या राज्यान तो तुमकां सोदता. सर्गीच्या राज्यांतली आमी अधिकारी आसा. सर्गीच्या राज्यांतली आमी भुरगीं आसा. ही आतां पासून ना पूण बायबल सांगता कितें तर संवसार रचूच्या आदी पासून आमची नांवां जिविताच्या पुस्तकार आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिविताच्या पुस्तकार आसा. पळय देखून ज्या ज्या वेळार आमी म्हणटा आमच्या बापा पळय आयज कितलीं जाणां आमी मिसाक वयता न्हू. आमी मिसाक वयता आनी आमचे जे आमचे फादर भाव आसात ते कितें करतात ते आमकां सपोर्ट करतात आनी आपले दोनूय हात उबारतात आनी म्हणटात आमी सगळीं जाणां म्हणया आमच्या बापा. आनी आमी सगळीं जाणां हात उबारता आनी हात उबारून आमी कितें म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें कांय सजमना कितें म्हणटा कांय सजमना. इवन आमी तेसार पासून थोडीं जाणां तेस करता तेसार पासून कितें म्हणटात ती उतरां सजमनान. आमेन. तूं कितें डिक्लेअर करताय तें सजमना. आमचे बापा ज्या वेळार तुमी म्हणटात तुमकां सजमना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या पळय आयज कितल्या जाणांक आमच्या बापाचो पयल्याच उतराचो अर्थ खबर ना आसा. आमेन. पयल्याच उतराचो अर्थ खबर ना आसा. पळयात बायबल आमकां क्लियर सांगता हेब्रेवाचो 10वो अवेसर आनी 12वी वळ. क्रिस्तान जाल्यार पातका खातीर एकूच यज्ञ केलो आनी आतां तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घडये हांव न्हू तुमकां फाल्यां घडये म्हाका हांव जर टायम मेळलो जाल्यार हांव तुमकां सत मानपाचो अर्थ सांगतलो. हालेलुया. पळय बायबल कितें म्हणटा आयज देवाच्या उजव्या हाताक जेजू क्रिस्त बसला. आमेन. सो
देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमच्या बापा तूं सर्गार आसा, आमचो देव सर्गार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो देव सर्गार आसा. आमचो देव ह्या संवसारान ना आसा. ह्या संवसारांतल्या कसल्या वस्तूंनी ना आसा, कसल्यात आमी केलेल्या स्टॅच्यूनी ना आसा. आमचो देव हेवनान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं सजमन घेयात, तकलेन शिरोवन घेयात. आमचो देव तुमी पळयतात तेतून ना आसात. आमचो देव तुमी तेका चांचपतात तेतून ना आसात. आमचो देव तुमी तेचो मुको घेतात तेतून ना आसा. तेतून फकत माती आसा. आमेन. तेतून फकत माती आसा. तुमी जर तेका स्क्रॅच केली जाल्यार, तुमी तेका खरवडले जाल्यार तेतूनसून माती येतली. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां भायरसून तेका मुको घेवंक जाता, पूण खरवडून तुमकां माती तोंडाक मेवतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमन घेयात, देवाचें उतर कितें शिकयता तें. देवाचें उतर शिकयता आमचो देव सर्गार आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव हेवनान आसा. आमेन. आनी तशें जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या. आनी दुसरें नांव करूंक शिकयलां. आनी हें सोबीत डिक्लेरेशना तें म्हटल्यार तुजें नांव पवित्र जावं. हर एका वेळार, हर एका टायमार, हर एका समयार जेजू क्रिस्ताचें नांव पवित्र जावंक आमी वावरूंक जावो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल म्हणटा जंय जंय तुजी नजर वयता थंय थंय तेका महिमा मेळोंक जाय. आमेन. जंय जंय तुजी नजर वयता. प्रेज द लॉर्ड. पळय, सजमोन गेल्यार आमकां जायतें कितें शिकोवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां सगळ्यांत म्हत्वाचें आमी जशें शिकता तशा भाशेन आमी चलोवंक जाय. पळय, देवाच्या राज्यान जायती सुवात आसा आनी ह्या सुवातेचो आमकां अधिकार आसा. आमी ज्या वेळार उतरां आयकतले त्या वेळार उतार आमकां तेच्या राज्या भाशेन करतले. आनी जर कोणाक प्रश्न विचारलो जाल्यार कोण सर्गार राज्यार वयतलो, सगळीं जाण हात वयर उबारतले. कित्याक सगळ्यांकाच सर्गार वचचें. पूण सर्गार वचोचे नियम जर सांगतात जाल्यार हात खाला येतले. कित्याक ते नियम कठीण आसा. आमेन. ते नियम आमकां जेजून इजी करून दिल्यात आनी त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरला. तो आमकां आपल्या सांगाता दवरतलो. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे तुज्या उतरान पासत, तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. हांव पळयता ह्या वेळार देवाच्या साबार जाणांचेर आशिर्वाद. हांव पळयता ह्या वेळार देवाच्या साबार जाणांचेर ग्रेस. फुडल्या दिसांनी देवाच्या साबार जाणांचेर ग्रेस पडटली. तुमच्या धंद्याचेर, तुमच्या बिझनेसाचेर, तुमच्या हर एका जिविताचेर देवाची ग्रेस पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. God bless.